द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक वाखाणणी, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक मोहिमा आमची भितर आसा आनी सदांकाळ आमची भितर आसा. तेजें जिवीत आमचे भितर आसा आनी तें जिवीत घेवन आमी चलता हर एक दिसा, हर एका वेळार, कित्याक तो आमचो मोग करता आनी तेजें जिवीत आमकां सदांकाळ मेळत रावता. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आमी जिवे देवाक देवासूया, अन्य भाशेन ताची स्तुती करूया. ओ ब्रह्मा शिखामान तेलेवे खेमा रखा तोरोबो से खेमा रिखा शांदा लावात्र मासे के रबात्र मोत्रिला कारिया लालाबा. ओ ब्रह्मा सोत्र लांदे देवाक दिन वासूया. मोगाच्या भाव भयणांनो, या दिसापासून या वेळापासून परतून ताणें आमकां एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक ताका दिन वासू. आयच्या दिसा ताणें आमकां एक नवें जिवीत दिला, एक नवो श्वास दिला, एक नवी रचना कशी आमी परतून ताका एकठांय जाल्या ताका वाखाणूंक ताका दिन वासूंक, कित्याक तो जिवो देव आनी तो आपलो श्वास आमचे भितर घालता. देखून आयज आमी ह्या संवसारान जिवी आसा, भोंवताव, खाताव, जेयताव आनी जें कितें आमी ह्या संवसारान करताव तें देवा वरवीं करताव, ताचे कृपे वरवीं करताव, ताच्या श्वासा वरवीं करताव. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयच्या दिसा कितलीं तरी जाणां आसात जी ह्यो संवसार सोडून गेले. कितलीं तरी जाणां आसात जी हॉस्पिटलांनी तळमळतात. कितलीं तरी जाणां आसात जांचे लागीं आपले कुटुंब ना, घरदार ना, कांय ना, पूण तुका आनी म्हाका देवान सांबाळला, जिवे दवरला, ताका वाखाणूंक ताका दिन वासूंक. हर एका तुफानान तो आमच्या सांगाता आसता. तो जिवो देव, तो तुजो आनी म्हजो देव, तो तुजो आनी म्हजो मोग करता. ताका हर एक भुरगे एक सारखे आसा, तो सारकोच मोग करता. त्या देवाक ह्या वेळार वाखाणुया, ताची स्तुती आनी आराधना करुया, ताका मोहिमा दिवया हर एका दिसा. जिव्या देवाक जिवी मोहिमा. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. सामर्थ्याच्या देवाक दिन वासूया मोगाच्या. खुशालकायेन आत्म्यान ताची आराधना करूया. उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान. उठती हुई तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे
शिफा, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, और आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठती हुई तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। ओ माँ शांदाला उठते हुए तूफानों में मेरे प्रभु तू ही मेरी चट्टान, ओ हमसे वारी अलग। ओ हालेluja. Jag ber om så dunia tvärba. Det chiviani moi me vende och din bas. O mashandala vatre. Rishandala. ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद मेरे खुदा मेरे मसीह, ओ मौका देवा। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए मसलिया तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus, for your love, for your anointing. त्याच्या पायाची वादी सोडू माका मागना, त्याच्या संगी राहून त्याच्या संगी चलू माका मागना, त्याच्या पायाची वादी सोडू माका मागना, त्याच्या संगी राहून त्याच्या संगी चलू माका मागना। ताणे वाढो आवेलांचा, ताणे वाढो आवेलांचा, त्याच्या पायाची वाली सोडू माका मागना, त्याच्या
वादी सोडून आमका भागना ताचे संगी राहू ताचे संगी चलू आमका भागना ताच्या पायाची वादी सोडून माका भागना ताच्या संगी राहू ताच्या संगी चलू माका भागना Obra scenda la vastandele, libra pasceri basciandele, rimase mascioro bariande. Oh, thank you, Lord Jesus. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक वाखाण दिवया, देवाक महिमा दिवया. कित्याक तो खरोच आमचे भितर आसा, ताचे जिवीत आमचे भितर आसा, तेचो पर्स आमचे भितर आसा. आमी संपूर्ण कायेंतीची आसा, आमी संपूर्ण कायेंतीची जाता, आमी संपूर्ण कायेंतीची रावता. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पळयात आजच्या देवाचे उतर जुआवाचो 14वो अविसर. आणि 17वी. तोच तो स्वताचो आत्मो. संसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसारान ताका पळोवंक ना आनी ताका वळखूंकय ना. पूण तुमी ताका वळखतल्यात, कित्याक तो तुमचे सांगाती रावतलो आनी तो तुमचे भितर आसतलो. आमेन. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. खूब कितें आयज शिकोवंक मेवता. हे 2 उतरांत खूब कितें शिकोवंक मेवता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. खूब कितें शिकोवंक मेवता, खूब कितें आमकां मेवता हे 2 उतरां. आनी ते 2 उतरां म्हटल्यार जॉन चॅप्टर 14 वर्स 17, जुआवाचो 14वो अवेसूर आनी 17वी. आनी देवाचें उतर ह्याच भाशेन म्हणटा, तोच तो स्वताचो आत्मो, संवसार ताका घेवंक शकना. सो समजून घेवया, हे जे वेळार उतर उलयता जेजू क्रिस्त आपल्या शिसांक सांगता. जेजू क्रिस्त आपल्या शिसांक सांगता. कितें सांगता? कितें तर तोच तो स्वताचो आत्मो. आयकात बाबा, समजून घ्या. फर्स्ट जेजू क्रिस्ताचें ह्या संवसारान येवचें कार्य जावन आसलें आपले कूड ह्या संवसारा पासून पेटोवंक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. दुसरें जेजू क्रिस्ताचें कार्य जावन आसलें आपल्या उपरांत कोण तुका आनी म्हाका सांबाळूंक. आमेन. Amen. पळया, जेजू क्रिस्तान आपलें कार्य केलें. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान येयलो, मनिसाचें सैम घेवन तो ह्या संवसारान रावलो. देवाचो संपूर्ण कायेची बापाची वळख ताणें दिली. आपली आपणाकूच कूड आमच्या पासून भेटयली आनी आयज तो पवित्र पुस्तक म्हणटा देवा बापाच्या उजव्या हातीक बसला. आनी ह्यो आमचो कॅथलीक फेथ जावन आसा, हे आमचो कॅथलीक डिक्लेरेशन जावन आसा. आयज तो ह्या मुमेंटान देव बापाच्या उजव्या हातीक बसला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ऐका, आता ज्या वेळार जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांसून गेलो, त्या वेळार जेजू क्रिस्त ज्या वेळार जैतिनेच्या डोंगरार आसतना तेचे शीस मरियमाय सांगाताक आसतना जेजू क्रिस्त वयर वयर उबारच्या आदी जेजू क्रिस्तान म्हटलें, जे आतां कांय सर्गावेल्या सक्तीन तुमी नेटणार नात ते आतां कांय ह्या जागे वरसून तुमी कट सरो नाका. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कितें सांगलें, जे आतां कांय सर्गावेल्या सक्तीनसून तुमी नेटणार नात वा सर्गावेल्या सक्तीन तुमी भरणार नात ते आतां कांय जेरुजलेमसून तुमी कट सरो नाका. खंय बरयला? एक्ट चॅप्टर 1 धर्मयुद्धांचो इतिहास. कट सरो नाका. आनी थंय अशा भाशेन म्हणटा, इंग्लीश बायबल पळयता, तेणी ऑर्डर दिली, तेणी कमांड केली. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार तांकां फरमायलें
ह्या जागेवरसून जेरुसलेमसून तुम्ही कट सरनाका. कित्याक कट सरनाका? ऐकात. कित्याक ज्या काय जेजू क्रिस्तान सांगले सर्गावेले सक्तीन तुम्ही नेटणार नात त्या काय तुम्ही ह्या जागेवयले कट सरनाका. कितें ती जावन असली सक्ती? दिस इज द होली स्पिरिट. आमेन. तो पवित्र आत्मा जावन आसलो आनी जेजू क्रिस्ताक जाणा आसले हांव ह्या संवसारांसून वयता जाल्यार ह्या संवसारान बापाचो आनी पुताचो आत्मो आसणें हें चड गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार जेजू क्रिस्त सर्गार गेलो, ज्या वेळार तो उजव्या हाताक बसोवचे आदी बापा लागीं उबो रावलो. प्रेज द लॉर्ड. बापा लागीं उबो रावलो आनी बापाक सांगलें, हे पळय बापा, तुवें जशें थारायलेलें, तुवें जशें म्हाका धाडलेलें तें काम हांवें पुरें केलें. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुवें म्हाका सांगलेलंय तशी भासावणी म्हाका केलेलंय, कित्याक तर हांव मनशा कुळाचेर आत्मो वतयतलो. प्रेज द लॉर्ड. सो त्या ताकाय तो बसोंक ना सिंहासनार, त्या ताकाय तो बापाच्या उजव्या हातीक बसोंक ना, ज्या ताकाय सर्गावेली सक्ती रिटर्न घाला येना. आमेन. ह्यो सर्गावेली सक्ती म्हटल्यार आनीक कोण ना, दिस इज द होली स्पिरिट. आमेन. ह्यो पवित्र आत्मा असलो. हालेलुया. आनी ज्या वेळार बापाक सिंहासनार बसोवच्या आदी सर्गावेली सक्ती संवसारान दिवली. प्रेज द लॉर्ड. आनी पेंटिकॉस्टच्या दिसा मरियम आय आनी 12 शीस आनी सगळे जाण आसतना ती म्हणटा अख्खी जागा पवित्र आत्म्यान भरून गेली. प्रेज द लॉर्ड. आनी ती अन्य भाशेन उलोवंक लागली, विचित्र भाशेन उलोवंक लागली, वेगवेगळ्या भाशेन उलोवंक लागली आनी ते भाशा जी कितें उलयतात ती कोणाक समजना. प्रेज द लॉर्ड. आनी हेका म्हणटा आमी अन्य भाशा, विचित्र भाशा, टंग स्प्रेयर. प्रेज द लॉर्ड. आयज कॅथलीक फेथ आमकां सांगता, कॅथलीक आर्टिकल आमकां सांगता कितें तर हर एकल्याक अन्य भाशेचें देणें जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एकल्याक अन्य भाशेचे देणें जाय. प्रेज द लॉर्ड. चर्च आमकां शिकयता अन्य भाशेच्या देण्यांनी दर एकल्यानी हें भरोंक जाय. ह्यो कायदो, ह्यो कॅथलीक फेथ आमकां शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. पूण आयज जें आमकां शिकोवंक जाय तें आमी शिकोवंक ना आनी जें आमकां नाका तें आमी शिकले. प्रेज द लॉर्ड. जे मरियमाय आपले जिवितान जे देणे असले ते अन्य भाशेचे देणे ती यूज करताली. प्रेज द लॉर्ड. ते अन्य भाशेचे देणे ते यूज करताली आनी अन्य भाशेचे देण्यान ती देवाक भेटयताली. प्रेज द लॉर्ड. आतां पळयात हय कितें म्हणटा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 17 कितें म्हणटा पळयात. प्रेज द लॉर्ड. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 17 कितें म्हणटा, तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. संवसार ताका घेवन कित्याक शकना? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संवसार ताका घेवंक कित्याक शकना? प्रेज द लॉर्ड. कित्याक घेवंक शकना? समजून घेयात. संवसाराक ना घेवचो कारण म्हटल्यार संवसार ताका वळखनासना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संवसार ताका वळखनात ना. कित्याक वळखना ना? कित्याक जाणा? कित्याक संवसारान तो खबरूच ना तो कितें जावन आसा तो. प्रेज द लॉर्ड. आयज सगळ्या जाणांक खबर आसा आमी ज्या वेळार म्हणटा बापाच्या, पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमेन. आमकां खबर आसा बापाच्या, पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमेन हें आमकां खबर आसा. पूण बाप, पूत आनी होली स्पिरिट म्हटल्यार कितें तें आजुनूय खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मो कितें तो आजुनूय आमकां खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. आमी फक्त चलता हर एका आमच्या जिवितान आमी चलता पूण आमकां खबर ना पवित्र आत्मो कितें तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय देवाचें उतर आयज आमकां कितें शिकयता तें जॉन चॅप्टर 14 वर्स 17 कितें म्हणटा, तोच तो स्वताचो आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. तोच तो स्वताचो आत्मो. पळयात होली स्पिरिट ह्यो सतान भरलेलो आत्मो जावन आसा हें सदांच मतीन धरा. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्यान भरलेलो ह्यो स्वताचो आत्मो आसा म्हटल्यार होली स्पिरिट ह्यो स्वताचो आत्मो आसा. पळयात आयज तुमचे लागीं जर सत आसा केन्नाच भियो नाका. कित्याक तुमचे लागीं सत आसा. भियोंक कोणाक जाय? जे असतान चलतात तेंच्या लागीं.
आनी आयज हांव गर्वान फुलता, आज हांव गर्वान भरता. कित्याक हांव सताक घेवन चलता. हांव सताक घेवन खंय चलता? येस, हांव बायबल घेवन चलता. हांव बायबलांतले भायले सांगना, हांव बायबलांतले भितरले सांगता. ताका म्हाका लागून कोणाक म्हाका भिरांतूच दिसना. कित्याक म्हाजो आदार दितलो पवित्र आत्मा आसा. प्रेज द लॉर्ड. हांव फटींग आसोंक जाता, पूण पवित्र आत्मा फटींग ना. जर पवित्र आत्मा फटींग ना आनी हांव जर देवाची उतरां उलयता तर हांव पासून फटींग ना. प्रेज द लॉर्ड. हांव पासून फटींग ना. पळयात, ह्या संवसारान देवान सताचो आत्मो दिल्लो. प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्यो सताचो आत्मो आयज ह्या संवसारान काम करना. प्रेज द लॉर्ड. आयज जो तो येता, आमी म्हणटालो तर कितें पळय बाबा, हर एक वेळार सत आमकां लिपयले वयता. सत आमकां लिपयले वयता. कित्याक जर ज्या वेळार तुमकां सत सजमतले तर तुमकां सत सजमल्या उपरांत तुमकां जिवीत मेवतलें हें तेका जाणा. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून आमकां फसयले वयता, आमकां फसयली वयता. आयज आमी फसता कित्याक आमकां सत खबर ना. म्हणून सत 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सत खबर ना. सत खबर ना. जो तो आयज असतान चल्ला आनी जो तो आयज असताक बरें समजता. पूण सत नाका. आयज जर कोण सांगता सोरो पियोचो न्हू तर तें आमकां लागता. कित्याक जाणा, आमी सोरो पियेता देखून. प्रेज द लॉर्ड. जर कोण सांगता जाल्यार कितें वायट तंबाखू खावचो न्हू, गुटखा खावचो न्हू, पोजडपण करचो, तें आमकां सहन जायना. कित्याक जाणा, आमचे तांय तें पाताक आसा म्हणून. पूण जें आमकां करूंक जाता तें आमी दुसऱ्यांक सांगता. पूण आमकां जें करूंक जायना तें आमी दुसऱ्यांक सांगना. कित्याक आमचे भितर ते त्रास आसात. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, तुमकां देवा भाशेन जावचें पडटलें. कित्याक पवित्र आत्मो ह्यो सतान भरलेलो आत्मो आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, जेजू क्रिस्तान क्लियर सांगलेलें, तोच तो सताचो आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. तोच तो सताचो आत्मो. तो सत तुमकां सांगतलो. प्रेज द लॉर्ड. तो सत तुमकां सांगतलो आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतले. प्रेज द लॉर्ड. सत तुमकां स्वतंत्र करतले. पळयात, जायते पावटी आमकां फटींगपणान आमकां सांगलेली आमकां सत खबरूच ना. कित्याक सत खबर ना जाणा बाबा? कित्याक आमी पवित्र पुस्तक वाचना ना. हांव तुमकां खरें सांगता बाबा, जो मनीस पवित्र पुस्तक वाचता तो सताच्या वाटेन चलता. कित्याक तो सत खबर आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी जो कोण पवित्र पुस्तक वाचता तेका सत खबर आहा तरी तो मनशांची चालीरिती घेवन चलता जाल्यार तो सताच्या वाटेक ना. तो मनशांका भियाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, देवाचें उतर आयज कितें सांगता तें पळयात. जॉन चॅप्टर 14:17. तोच तो सताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना. इम्पॉर्टंट. पयलें म्हणटा तोच तो सताचो आत्मो. तोच तो सताचो आत्मो. कोण तो? पवित्र आत्मो. पळयात, पवित्र आत्मो जेचे लागीं आसा तो सत एक्सेप्ट करता. प्रेज द लॉर्ड. जो पवित्र आत्मो जेचे लागीं आसा तो सत प्रिचींग करता. जावं आपणाक कितकोय त्रास आसो, जावं आपणाक कितकें हें आसो, तो सत प्रिचींग करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो सत प्रिचींग करतलो. तो सत प्रिचींग करतलो बाबा. हालेलुया. तो सत प्रिचींग करतलो. जायत्या जाणांक आमी पळयता जाल्यार सत प्रिचींग करना. ज्या देखून सत प्रिचींग करना देखून मनशाकूय एमकोणाच्या वाटेक चल्लेलो आसा. आयज एक प्रिचर जर असत सांगता आपले परचे तर सगळी परजा त्या मनशा सांगाताकूय एमकोणान वयता. कित्याक तो एका उतराक लागून आख्खी परजा तेका बांदलेली आसता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, हें सत आमकां सजमवणें खूब गरजेचें आसा. हें सत आमकां कळीत जाणें खूब गरजेचें आसा. ज्या ताकायत एक मनीस जर सत उलयना ना तर दुसऱ्या मनशाक सत सजमचें ना आनी दुसऱ्या मनशाक सत सजमें ना तर ताका जिवीत मेळचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आयज जें आमी उलयता ना तें कोणाचें दुसऱ्याचें उलयना ना. आमी जें उलयता तें सता संदर्भान उलयता. सता संदर्भान उलयता. आनी आयज आख्ख्या मनशाक सत नाका. सत नाका. हालेलुया. पूण तुमकां खरें सांग बाबा, जेजू क्रिस्ताक ह्याच
सताक लागून खुर्सार मारूचे पडले. प्रेज द लॉर्ड. ह्या सताक तेजे कित्याक मारूचे पडले बाबा? तेजे कितें गुन्यांव आसलो? तो इतकोच म्हणटालो, हांव देवाचो पूत. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटालो? हांव देवाचो पूत, हांव देवाचो पूत, हांव देवाचो पूत, हांव देवाचो पूत, हांव देवाचो पूत. इतकेंच तेणें म्हटलें. आयज कितें जालां? तेका देवाक आमीच मारला. आनी आयज ज्या देवान तुजी आनी म्हज्या पासत सताचो सांगात घेतला, त्या देवाचे सत आयज आमी घेवन चलना, पूण आमी असता सांगाताक चलता. प्रेज द लॉर्ड. खुबश्यो वस्तू अश्यो आसात ज्यो बायबलान बरयल्यात ती आमी पाळना, पूण मनशांनी केलेले कायदे ते आमी पाळटा. प्रेज द लॉर्ड. मनशांनी केलेले कायदे हे सत नान. बायबलांतली उतरां ही सतात. प्रेज द लॉर्ड. मनशां ही आपल्या तकलेन उलयतात, मनशां ही आपल्या बुद्दीन चलता, पूण पवित्र पुस्तक बरयता आपल्या आत्म्यान बरयता. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा, हर एक उतर जे बायबलांतले आसा हे आत्म्यान बरयलेले उतार आसा. हे मनशांच्या तकलेन, मनशांच्या विचारान बरयलेले उतार ना, पूण आत्म्यान बरयलेले विचार आसा. आत्म्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आत्म्यान. पळय, आयज जर पळयलें जाल्यार हांव सगळीं जाणां म्हणटा हांव जेजूचो फॉलोवर आसा, हांव जेजूक मानता, हांव जेजू सांगाताक चलता, हांव जेजू सांगाताक आसा, हांव जेजू सांगाताक रावता, हांव मागणें करता, हांव. पूण ज्या वेळार ताका हांवें विचारता, तूं हें पाळताय कितें? हें सत बायबलांतलें तूं एक्सेप्ट करताय कितें? तर तें तो त्या वेळार तो सांगता, ना ब्रदर, तें तशें ना, हें अशें आहा तें. प्रेज द लॉर्ड. पळय, तें तशें ना, हें अशें आहा तें, हें आमी लिवंक ना न्हू पुस्तक, हें तुवें बरोवंक ना न्हू पुस्तक, हें पवित्र आत्म्यान बरयलेलें आसा. आनी पवित्र आत्मो हो सताचो आत्मो. जर सताच्या आत्म्याकूच आमी रॉंग करता जाल्यार सताच्या आत्म्याक आमी फटींगपण करता. हालेलुया. तो म्हणटा तोच तो सताचो आत्मो आसा जाल्यार तो आमकां सत सांगतलो. म्हटल्यार ज्या वेळार आमी बायबलांतली उतरां वाचून पासून पाळनाव ना, वाचून पासून तेच्या प्रमाणे चलनाव ना, तर आमी असताचो आत्मो घेवन चलता न्हू सताचो आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक बायबलान क्लियर म्हणटा, हर एक देवाचें उतार हें देवाच्या प्रेरणान म्हटल्यार पावरान, देवाच्या आत्म्यान बरयलेलें आसा म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बाबा सजमान घ्या. दीस लागीं पावल्यात बाबा. तो येवचो आसा. ह्या कुपाचेर येतलो, आमकां उखलून व्हरतलो, आमी नाच जाताले. बाबा सजमान घेयात. थोडो वेळ रावला आनी हेका जर तुमी एक्सेप्ट करूंक ना न्हू, पवित्र पुस्तकांत एक्सेप्ट करूंक ना न्हू, संवसारांतली सगळ्यो वस्तू तुमकां सोडून वयतल्यो जर पवित्र पुस्तकाक आमी एक्सेप्ट करना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ही एकूच वस्तू आसा जी शेवट टकाय तुज्या सांगाताक रावतली. तुजो संपूर्ण कांय भुरगो, तुजो संपूर्ण कांय आवय बापूय, तुजी संपूर्ण कांय, तुजो कोणूच घोव बाय कोणूच रावची ना, फकत एकूच रावतली, देवाचें उतर. आनी तें तुका घेवन चलतलें. आयज हांव गर्वान फुलता, हांव गर्वान भरता. कित्याक जाणा, सत हांव घेवन चलता. आयज सोबीत कांयचे सत घेवन चलता. आयज म्हाका कोण धरूंक शकना ना, म्हाका कोणाचेर अधिकार, म्हाजेर कोणाचो अधिकार ना. कित्याक जाणा, आनी जसो हांव सत घेवन चलता तशीच म्हाजी भुरगीं पासून सत घेवन चलता. आनी तांकां कोण धरूंक शकना, तेंचेर कोणाचो अधिकार ना. आमेन. कित्याक ती सत ज्या वेळार ती उलयतली ते सत निर्माण जातले. कित्याक असताच्या सामकार केन्नाच सदांच बाबा समजून घ्या, असताच्या सामकार सदांच सत हे विजयी आसा. हालेलुया. कितकें असत खोटेपण आसो, सत हे विजयी जाता. आनी सत म्हटल्यार पवित्र पुस्तक आसा. सत म्हटल्यार आनीक सत कांयच ना. तुमकां जर सत सजमोंक जाय जाल्यार पवित्र पुस्तक वाचा, पवित्र पुस्तक आसा. आयज जें कितें उलयता हें सता विशीं उलयता. हांव सता विशीं गवाय दिता. कित्याक थोड्यांक सजमाना, सताक आमी पाळूंक जाय, सताक आमी फॉलो करूंक जाय. जेजून कितें म्हटलें बाबा? जेजून कितें म्हटलें? हांव वाट, हांव सत आनी हांव जिवीत. सत म्हटल्यार कितें? सत म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त. मागीर
स्वताचो आमी सांगात धरूंक जावो काय नाका, स्वता घेवन आमी चलोंक जाय काय नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया देवाचें उतर आमकां क्लियर म्हणटा. जे वेळार जॉन चॅप्टर 14 वर्स 17 आमी पळयता जाल्यार थंय अशे भाशेन म्हणटा कितें तर तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना. क्लियर म्हणटा तोच तो स्वताचो आत्मो. पयलें म्हणटा संवसार ताका घेवंक शकना. कित्याक घेवंक शकना? संवसार ताका कित्याक घेवंक ना? आज ज्या वेळार लोकांक आमी सांगता कितें सत तें, कितें सत आसा तें सांगले उपरांत लोकांक घेयनात कित्याक? प्रेज द लॉर्ड. जायते जाणां म्हणटात न्हू ब्रदर आमी कितलें सांगता ताका, कितलें आमी सजमता, कितें सत आसा तें, पूण तांकां सजमना ब्रदर, सजमना ब्रदर, सजमना ब्रदर. कित्याक? तेची आन्सर पळयात. तिची आन्सर हय आसा. जॉन चॅप्टर 14 जो आसो 14 वर 17 तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना. कित्याक घेवंक शकना? कित्याक संवसारान ताका पळोवंक ना आनी संवसार ताका वळखना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ती सजमनान ना बाबा जाणा? कित्याक तेणी संवसारान ताका वळखोंक ना. कित्याक वळखना जाणा? तेणी स्वताक सजमनूच घेवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. तेणी वळखोंकूच ना म्हणटा. संवसारान ताका वळखोंक ना. ज्या वेळार आमी दुसऱ्यांक सांगता हें फॅक्ट आसा, हें सत आसा, हें सत, तें ना ना ब्रदर तूं सांगताय तें बरोबर आहा पूण म्हाका तितलें ना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक कशी करता जाणा? कित्याक तेणी स्वताक न्हू वळखोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. पूण बायबल कितें म्हणटा जाणा बाबा? इम्पॉर्टंट आसा तेच्या सामको वयली लायन. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 17 कितें म्हणटा पळया? पूण तुमी ताका वळखतात. आमेन. पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाताक तो रावतलो आनी तुमचे भितर तो आसतलो. आमेन. हांव आज हक्कान म्हणटा म्हाज्या कुडी वयर, म्हाज्या आत्म्या वयर, म्हाज्या जिवा वयर कोणाचीच एथॉरिटी ना एक्या पवित्र आत्म्याक सोडून. कित्याक जाणा? हांव सत घेवन चलता. हांव सत घेवन चलता. जंय उलयता थंय मजबूर जावची पडटात. कित्याक? हांव सत घेवन चलता. आनी म्हाजो आवडो हेंच आसा बाबा तुमी सताक वळखल्यात जाल्यार तुमी सत परगट करात. भियो नाका. कित्याक सत म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त तुमच्या सांगाताक आसा. जंय तुमी वयताल्यार थंय इल्निस्ती फडकयताल्यात. आमेन. थंय सर्वेस्पराचो झेंडो फडकयताल्यात. कित्याक हर एका वस्तूचेर तुमकां सत दिल्या. तुमी अब्रामाचे सीड आसात. तुमी केन्ना दमोचेत ना, तुमी केन्ना थकोचेत ना. कित्याक देवान तुमकां अभिवचन दिलां. तुजी ससत हांव ताऱ्या भाशेन करतलो. तुजी ससत हांव एका ताऱ्या भाशेन करतलो. ज्या ज्या लँडाचेर तूं पांय ठेयतलय त्या त्या जागेचेर पांय ठेयतलय तिची जागा तुजी करतलो. हें वचन माझे आसा. ज्या वेळार हांव वयता त्या मनशाचेर अधिकार म्हजे आसतलो. ज्या वेळार हांव मनशा आड उलयता ती मनशा म्हाज्या अधिकारा खाला रावतली. ज्या वेळार हांव ज्या वस्तूचे हात थेयतलो ती वस्तू म्हाज्या अधिकारा रावतली. प्रेज द लॉर्ड. जेनेसिस चॅप्टर 2 जेनेसिस चॅप्टर 2 वर्स 7 क्लियर म्हणटा. कित्याक तर देवान आशिर्वाद दिलो आनी म्हटलें वाडात चडात आनी ही पृथ्वी भरून उडया. हर एका वस्तूचेर हांव तुमकां अधिकार दिता. खंयचो अधिकार? सताचो अधिकार. आमेन. तूं ज्या वेळार उलयतले त्या वेळार सत एक्टिवेट जातलें. सत तुज्या सांगाताक रावतलें. सदांच म्हणटा पळयात तो तुमचे भितर आसा. कित्याक तुमी ताका वळखल्यात. आमेन. आयज तुमी ताका वळखल्यात कित्याक तो तुजे भितर आसा. पवित्र आत्मो तुजे भितर. हांव कोणाची खबर करता? हांव देवाच्या पवित्र आत्म्याची खबर करता. तो तुमचे भितर आसा. तो तुमचे भितर आसा. ज्या वेळार तूं सत प्रीच करताय तो तुमचे भितर आसा. तो तुमचे भितर आसा. तो तुमचे भितर आसा. इन द नेम ऑफ जीसस तो तुमचे भितर आसा. तो तुमचे भितर आसा. तो तुमचे भितर आसा. आमेन. बिंदास प्रीच करा. कोणाक एथॉरिटी ना तुजे वयर. कित्याक तूं सताक प्रीच करताय. सत म्हटल्यार काय? जेजू क्रिस्त. त्याच्या वयर कोण ना. जो कोण जेजू क्रिस्ताक प्रीच करता तो संपूर्ण काय आपलें घर स्वर्गा राज्यांत बांदता. स्वर्गांत कित्याक जाणा? तेणी वळखलें तेका. तेणी वळखलें तेका. जो तो वळखता तो ताची वस्ती आपल्या थांय करता. तुम्ही समजना? जो ताका वळखता तो ताची वस्ती आपल्या थांय करता.
आनी एक पावट सांगा, जो तेका वळखता तो आपली वस्ती ताच्या थंय करता. आमेन. पळयात कितकें सोबीत काय देव सांगता. तूं तेका वळखलें, तुजी वस्ती तेच्या सांगात हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. बायबल अशें सांगता, हांव जर तुज्या सांगाताक आसलो तर अशी खंयची वायट सक्ती आसा जी तुज्या विरुद्धाक उबी रावतली. प्रेज द लॉर्ड. खंयचीच वायट सक्ती आसा. बाबा जेजूक सजमोन घेवन बरें दिसता आनी बरें लागता. कित्याक जाणा, तो आसात तसो. आमेन. पूण सत चलतना तुका त्रास घेवचे पडटात. कित्याक तो सताचो. आमेन. तो सतान भरलेलो. तो सताचो. पळय, ज्या वेळार तूं खुर्साचेर पळयताय, क्रुसिफायड जेजूचेर पळयताय, त्या वेळार तें सत दिश्टी पडटा तुका. सत दिश्टी पडटा. फकत तें सत दिश्टी पडटा. फकत तें सत दिश्टी पडटा. कित्याक जाणा, तो उमकायलेलो तो सत जावन आसलें. आमेन. तें उमकायलेलो सत जावन आसलें. आयज आमी कितलीं जाणां खुर्साचो अपमान करता. आयज आमचे कितल्या जाणांच्या कानांनी खुरीस आसता. आयज कितलीं जाणां खुर्साचो अर्थच खबर ना. आयज कितले जाणांचो खुर्साचो एक बिझनेस केलेलो आसा. आयज कितले जाणां खुर्साक सारकें मान दिनात. आयज कितलीं जाणां खुर्साचो अर्थ पासून खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. तो उमकायतलो आसलो आनी तें सत जावन आसलें. आयज क्रॉस पळयतात न्हू, क्रॉस पळयल्या उपरांत आमकां सत खबर कळोंक जाय. आमेन. आयज आमच्या भितर आमच्या गळ्यान पासून क्रॉस आसतलो पूण आमकां सत खबर नासतलें. आयज आमकां जर तुमकां सत खबर आसलें आसलें ना तर गळ्यान क्रॉस घालून तुमी सोरो पियेतलेच नासले. आमेन. आयज जर तुमकां सत खबर आसलें न्हू तर गळ्यान क्रॉस काडून तूं दुसऱ्या बायलां वांगडा भोंवतलें ना. आयज तुका सत खबर आसलें न्हू तर तुवें गळ्यान क्रॉस घालून तूं पोजडपणाची उतरां उलयतलोय ना. आयज जर तुका सत खबर आसलें न्हू तर तूं दुसऱ्यांचें वायट करचोय ना. सत खबर आसा. प्रेज द लॉर्ड. सत खुरीस घालून आमी जेजूच्या परगटनान म्हूण साजवना. प्रेज द लॉर्ड. पूण खुर्सार पयल्या उपरांत जर तूं सत एक्सेप्ट करता, येस तो सत आसलो, म्हज्याय जिवितान हें सत आसूंक जाय, हें तर तूं म्हणटाय तर तुजो खुरीस इम्पॉर्टंट कळटलें. आमेन. पळयात, विचार करात, तो येवचो आसा. आमकां आनीक वाडोवंक जाय, आनीक आमकां तयार जावंक जाय. कित्याक तो येतलो त्या वेळार तुमकां कुडी आत्म्या सवीत पवित्र आसलेली जाय. कुडी आत्म्या. आनी तांकांच तो उखलतलो. रॅप्चर. तांकांच तो वयर उबारतलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेच्या हिशपा प्रमाणे तो येवचो आसा. तो येवचो आसा. तो येवचो आसा. हांव केन्ना तरी तुमकां सांगतलो कशा भाशेन तो येतलो, कशा भाशेन इस्रायलाचेर एंटी क्रायस्ट येवन बसतलो, कशा भाशेन रॅप्चर जातलें. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां साशणीं जिविताची. त्या खातीर सचमतान जो तो घेवन चलता तो आपलें जिवीत जोडटा. तूं म्हटलाय जो तुजी उतरां आयकता आनी तो पाळता तो शाणो मनीस. कित्याक ताणें आपलें घर खडपाचेर बांदलां. पूण तुजी उतरां आयकता आनी विसारता तो मूर्ख मनीस. ताणें आपलें घर रेंवेचेर बांदलें. आवड आयलो, पावस आयलो आनी तें घर मोडून गेलें. प्रेज द लॉर्ड. तुमी तुमचें घर खडपाचेर बांदा. आमेन. गॉड ब्लेस.